शेलमुडो जावन जियोन फायदो ना. शेलमुडे क्रिस्तांव म्हूण आमकां वलोवंक ना. त्या देखून सम तेरेजा डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणटा तुवें अर्दो सांत ह्या सांतीन जावंक जायना. एकच संपूर्ण सांत जाय नंतर सांत न्हय म्हूण जाय. त्या खातीर आमी केदाळाय अर्दे सांत अर्दे क्रिस्तांवपण हें आमी लेखूंक जायना. तूं क्रिस्तांव तर संपूर्ण क्रिस्तांव. शेळमुडो जावच्याक न्ही, उल्हासीत सुटसुळ्याचो क्रिस्तांव जावच्याक तुका आपोवणें दिलां. आनी एक टायपान पळयलें जाल्यार खेमारा मुखार एक जिणी. खेमारा मुखार एक बरी जिणी जिवोवंक हांवें प्रयत्न करची. खेमारा मुखार हांव अफूट क्रिस्तांव. खेमारा मुखार मात्र म्हजें पवित्र बायबल. तो पवित्र बायबल मागीर म्हाका जियेचें म्हणून गरज ना म्हणलें एक जिवीत आज आमी जियोवचें पळयता. Praise the Lord, hallelujah. देवाक अर्गाम पाठवून हे सकाळच्या वेळा तुमकां सर्वांक बापूरबायचो स्वागत हांव मागतां. सोमेच्या सांगात आमी आसतना उल्हासीत जावच्याक हुरुपायन भरच्याक सदांच आमी उलोवन आसता. कित्याक सोम्य सांगता आसले कोणी बिजुडे न्ही. सोम्य सांगता आसचे और एकलय उल्हासीत जावन त्या प्रमाणे आपल्या जिवान मुखार सून व्हरोंक अपेक्षितात. एडिक्ट्स म्हणटा आमी जावंक पुरो ड्रग एडिक्ट्स अल्कोहोलीक एडिक्ट या डिफरंट टायपाचे एडिक्ट्स आसात. हे एडिक्ट्स इतले एक डिस्ट्रक्शन करतात की तांच्या जिवनांत तांकां तें पडोवन तसोन आपले जिवीत कशें करतात, आपली कूड ते कशें बश्टितात म्हूण. कित्याक आदल्या तप्त्यांत एक मनीस आयिल्लो ताका इतलें क्रेज आसा की तो आमचे सेंट आंटोनीचे आराधन जावचे पयलें 2 पुटी वचून इल्लो घालून आयला आनी मागीर म्हणटा हांव घालून आयलो सत उलयता. सत उलोवचें व्हडलें न्ही. ताचें इतलें क्रेज आनी क्रेविंग आशिल्लें की घडये घडये दव्या म्हूण ताका बगतालें. अशें आपल्या जिवितांत यंग एजीर बरें करच्या बदलाक वो आपली कूडच त्या आमाल पिवण्याद्वारे आनी ड्रग्साद्वारे आनी नाका जाल्ल्या वायटाद्वारे संपूर्ण बश्टिता. तेच प्रमाणे थोडे टायरंट्स म्हणटा आमी भयानक व्यक्ती थोडे रुलीकर नासतात, ह्या अधिकार चलोवन आसतात आनी ते अधिकार चलयत आसतना अशें थोडे बडी कठोर जातात की तांकां कांय दिसना सगळे हिंसात्मक करून सोडटात. हिटलरा पळयलें जाल्यार इडी आमिनाक पळयलें जाल्यार आमी अशें तांणी एका तांच्या जिवनांत बरें करच्या बदलाक कितलेशें वायट करून कितलेशी हिंसा केल्या आनी कितलेशें नाश तांणी केला, नाश तांणी ह्या संवसारांत केल्लें आसा. आतां आमकां असल्यांची चड गरज ना. आतां ह्या परिस्थितीन आमी पळयलें जाल्यार आमकां उल्हासीत जावन नवें मुखेलपण घेवन मुखार सून हर एक लागी बऱ्या तरान मुखार सून व्हरचें एक उमेदवारपण ह्या अधिकारी आमकां जाय. आनी प्रत्येक तरान क्रिस्तांव समर्थेंत आमी हर एकल्याचो मोग करून हर एकला की आमच्या सांगाता घेवन त्या प्रमाणे उल्हासीत करचें. ताका आमी थोडे फावटी म्हणटा यू सपोज टू बी क्रेजी टू क्रायस्ट, क्रेजी विथ क्रायस्ट. क्रेजी म्हळ्यार उल्हासीत म्हणून आमी समजून घेवचें आनी उल्हासीत तरान आमी आमचें जिवन जियोवचें. मुखेचे न्हू चायेंत पळोवंक गेल्यार 20,000 वेरायटीज आसात खंय. कॉफयेंत 100 तरेचे वेरायटीज आसात खंय. पूण आमकां एक या 2 वेरायटी मात्र कळीत आसचे, उरले वेरायटी आमकां कांय चड पडोन वचनात. तशेंच क्रिस्तांव समर्थेंती जायते वेरायटीज आसात, विविधताय आसा. आनी विविधताय आसतना कसले क्रिस्तांव आमकां भोव गरजेचे की म्हळ्यार उल्हासीत जावन सुटसुडायन सोम्या सांगता ताचे मिसांवकां मुखार सून व्हरचे क्रिस्तांव आमकां गरजेचे जावन आसात. आनी असले क्रिस्तांव उपजले तर क्रिस्ती बावार्थ आनी क्रिस्ती समर्थ बऱ्या तरान उंचल्या मट्टाक वचोंक साध्य आसा. आनी ह्या खातीर आमी म्हणटा
आमचे ख्रिस्ती भावंडा आपुरबाय तरान उल्हासीत जावन तांचे जिवन हेरां खातीर आनी क्रिस्तां खातीर समर्पीत केलें जाल्यार थंय आमकां पळोवंक मेळटले खरे क्रिस्तांव पाटलावदारी. आमी अशें उलयत आसतना आमी म्हणटा 3 तरांचे क्रिस्तांव आमी जावयेत. 3 तरांचे क्रिस्तांव आमी जावयेत. पयले तरांचे क्रिस्तांव पळयले जाल्यार मर्सिनरी क्रिश्चन म्हणटा आमी. मर्सिनरी म्हळ्यार एक यांत्रीक तरांचे क्रिस्तांव, यांत्रीक टायपाचे क्रिस्तांव. एका सैनिका पळयलें जाल्यार सैनीक आपल्या कमांडरा खातीर काम करता, आपल्या धन्या खातीर काम करता, धन्या खातीर झुजता. तो धन्याच्या मोगान त्या कमांडराच्या मोगान झुजना. ताका ताचो मोग म्हण न्ही, ताका ताणें काम केल्ल्याक ताका पयशे मेळटात. म्हयन्याच्या एंडाक ताचो सांबाळ ताका मेळटा. त्या खातीर तो यांत्रीक तरान त्या खातीर तो काम करनासता. ताका पयशे मेळटात म्हण कळीत आसा आनी ताणें काम केल्यार ताका ते पयशे फावो जातात, त्या खातीर तो करता. तशें आमच्या जिवनांत ती थोडे फावटी कितें जाता, आमकां देवाची गरज पडटना आमी देवा लागीं वचचें. आमकां देव राखता त्या खातीर आमी देवा सांगता आसचें. आमचे गरजो तो तीर्सिता त्या देखून आमी देवा लागीं आसचें. अशें आमी निजा मोगान न्हय, आमकां कितें गरज तो संपूर्ण करून दिता त्या खातीर आमी ताचे लागीं धांवचें. ह्या खातीर आमकां चड आनी चड मापान कितें जाता आमचें थंय फकत आमी कितें मेळटा म्हणल्या एका खातीर आमी क्रिस्तांव जावन आसात. देवा लागीं देवाचो मोग केदाळे गरज पडल्यार वेचें, ना जाल्यार सोडचें. त्या प्रमाणे आमचें जिवन आज यांत्रीक तरान जियोवंकचे क्रिस्तांव आसात. त्या देखून क्रिस्तांव म्हणटा आसतना 3 तरांचे टायपांत आमी जियेवेत म्हणटा आसतना ह्या टायपान जियोवचे क्रिस्तांव आमच्या मदें येतात. दुसरे क्रिस्तांव फंक्शनल क्रिश्चन्स म्हळ्यार कार्यकर्ता म्हणटा आमी ताका. कार्यकर्ता म्हणटा आसतना आमी चिकोडींत आसतना पयलें तें सोशल वर्क आसलें. एका वर्सा हांव सोशल वर्कान तांचे सांगता, पयल्या वर्सा अर्द जाल्ल्या वर्सा तांचे सांगत आसतालो. मागीर इस्काल आराम केल्ले आमी. तशें आसतना हे कार्यकर्ते कितें करतात की म्हळ्यार तांकां कळीत आसा कितले तांचो सांबाळ म्हणून. ह्या विलेजी गेल्यार कितले सांबाळ तांकां, ह्या विलेजी गेल्यार कितलो सांबाळ म्हणून तांकां करेक्ट कळीत आसा. त्या देखून कार्यकर्ते ताका कितें सांगलां त्या हप्त्यांत करूंक तितलें मात्र तो करता. थंय वतना मात्र ताका तेचे विशीं पडोवन गेला. त्या वेळाक 11 वरां जावन 5 वरां म्हणसर ताका एक कार्यकर्ते टायपांत तो ह्या तें काम करता. तें एक विंगड कार्य म्हूण ताणें लेखचें. तांच्या जिवनांत ताका कांय प्रामुख्यता ना. उरल्या टायमार त्या मनशांक कांयच जावं दी, स्वसाय संघात हें करताले. उरल्या टायमार तांकां कालें जाल्यार तांकां पडोवन वचना. तांकां सोमारा एका संघाक वचोंक आसा. त्या दीस तो संघा थंय गेल्ल्या उपरांत मात्र तांकां पडोवन गेला. थंय ना भायर आयली ते कट ऑफ. ताचे उपरांत तांचे कडेन विचारूंक ना. म्हाका कांय फरक पडना म्हणटात ती. म्हाका कांय फरक पडना. म्हाका ते कामा वेळार मात्र म्हाका थोडें कांय आसचें. कित्याक थंय गेले जाल्यार आनी तेंचो रिपोर्ट दिलो जाल्यार मात्र ताका सॅलरी मेळटा या सांबाळ मेळटा. ताचे उपरांत ताका पडोवन वचना. आनी हे कार्यकर्ते टायपाचे. थोडे फुडें आमी संडे क्रिश्चन म्हणटा, आयताराचे क्रिस्तांव म्हणटा. 1 घंटो जालो. ह्या थोडे फुडें आमी ते शेनवारा वचोन आयताराची ड्युटी करची आसा. आनी थोडे रुली रेग्रो आमी फॉलो करता आनी त्या प्रमाणे जियेता. आनी आमी म्हणटा म्हजो जालो कायदो, क्रिस्तांव कायदो हांवें केला. इगर्ज मताचे कायदे कितें आसात त्या प्रमाणे हांव चलतां. 10 उपाधी कितें आसा त्या प्रमाणे हांव पाळटां म्हूण जायत्या जाणांनी कायद्या खातीर आपलें क्रिस्ती जिवन जियोवचें जावन आसा. पार्टीक वता आसतना हांव डिफरंटर असो क्रिस्तांव. थंय मौज मजा मस्ती म्हणटा आसतना म्हजें क्रिस्तांवपण खंय आसा की तें म्हाका कळीतच आसना. थंय कितें आसा तें सगळें म्हाका काणकोंक जाय. आनी त्या वेळार कसलेय टायपाचे जिणे जियोल्यारय म्हाका तें क्रिस्तांव म्हूण पडोवन वचना. खंयचंय हांवें आसत नॉर्मल म्हळ्यार दुसरें कशें आपणाक त्या फंक्शनांत ओगडोन घेतात की त्या प्रमाणे हांवें जियेवेत. कसलेय ड्रेस हांवें घालूं वचत तें म्हाका तें मनसुगी, तें क्रिस्तांवपण, क्रिस्तांव जिवनाची मौल्यां
आमी अशें आसा जाय देखी बरी जिवान जिये जाय म्हणल्या विशयान म्हाका कांय पडोन वचना. वावराच्या जाग्यार म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव क्रिस्तांव न्हय. कोण एकलो लोन्स गणयता तो लोन्स गणयता हांवें कित्याक काडोन ताच्या सर्तीक लोन्स हांव गणयता. तो आनीत करता हांवें कित्याक करूं नजो हांव आनीत करता. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हणून म्हाका थंय पडोन वचना. क्रिस्ताची मावल्यां थंय जियेचें म्हणलें म्हाका पडोन वचना. ताच्या बदलाक हांव कितें करता म्हाका कशें जाय त्या प्रमाणें म्हजें क्रिस्तांव जिवीत एका बॉक्सान घालून तें फकत आयताराकी ह्या हेरातोड्या मागण्याच्या वेळाकी सीमीत करून उरिल्ल्या वेळार हांव म्हज्या वावराच्या जाग्यार क्रिस्तांव मावल्यां होगडोन घेवन म्हणल्यार बरी म्हजें जिवन जियेता. त्या देखून आज खरें क्रिस्तांवांत क्रिस्तांवपण जियेनातल्या देखून जायते जाणांक आमकां मावल्यां नात. जायती आमी मावल्यां होगडोन घेतल्यान. एक ह्या दोगांनी खंय एक थंय अप्रूप एक बरें निदर्शन दिल्यार आदर्शपणांत जियेलें पळयता आमी. ना तर आमचे सगळे ड्युटी वावरा जागे सगळे कॉमन हेरां कितें करतात त्या प्रमाणें उंचल्या मट्टाची सेवा दिवंक आमी आज विसरल्या. त्या देखून म्हणटात जायते जाणां पयलें कशें आसलें आनी आतां कितें कशें आसा. आतां नांवा खातीर मात्र तांकां पडोनूय वचना म्हणटात जायते जाणां म्हणटात. आनी एक टायपान पळयलें जाल्यार कॅमेरा मुखार एक जिणी कॅमेरा मुखार एक बरी जिणी जिवोवंक हांवें प्रयत्न करची. कॅमेरा मुखार हांव आपूट क्रिस्तांव. कॅमेरा मुखार मात्र म्हजें पवित्र बायबल. तो पवित्र बायबल मागीर म्हाका जियेचें म्हणून गरज ना म्हणलें एक जिवीत आज आमी जियोवचें पळयता. पापा फ्रांसीस म्हणटा वेळा पट्टे प्रमाणें चलचें न्हय. ह्याच वेळा म्हजें ऑफीस ओपन आसतलें ह्याच वेळा म्हजें ऑफीस बंद जातालें त्या प्रमाणें चलचें न्हय. तूं एक क्रिस्तांव प्रत्येक तरान धार्मिकांक आनी याजकांक ताणें दिली जागवण जावन आसा. क्रिस्तांव वयतर तुज्या ऑर्डर घेवन रावं नाका. ह्याच वेळा ओपन जाता ह्याच वेळा बंद जाता. ह्या वेळा तुवें हें जाय इतल्यांच म्हजें काम हाका इतली रेट हाका इतली रेट तें न्हय. तसलें न्हय. क्रिस्ती जिवीत उल्हासीत जायचे तर आमी सदांच तयार आसा जाय. कितें तें गरजेचें आसा त्या प्रमाणें. एक मनीस आयलो ताका बारीच एक गरज आसली आनी तो मनीस म्हणटा म्हाका हे 2 मिनटां उलोवंक ना हो टायम न्हय. तशें आमी सांगूंक जायना. तशें आमी सांगूंक जायना. त्या देखून आमी क्रिस्ती उल्हासीत जिवन जियेत आसतना एडजस्टमेंट भोव गरजेचें. त्या खातीर पापा फ्रांसीस म्हणटा डोंट हॅव दॅट गेटो मेंटॅलिटी. तुज्याच एक फ्रेमवर्क करून दवरिनाका. केदळा मनशाक गरज येता केदळा मनशाक तूं जाय म्हूण तांकां कळीत आसतना. त्या देखून एक्सटेंड युअर सेल्फ म्हणटा तो. त्या मुखार पळयलें जाल्यार द उगडापण ग्रंथ द बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 15 and 16 कितें म्हणटा म्हणलें आमी पळोवया. तर आमी उल्हासीत जायनासतना आमचे इतलें की आमी बिजुडे जाले जाल्यार कितें जाता म्हणल्यार हांगा खरें आमकां तस उगडापण ग्रंथांत आमकां रिवील केल्लें जावन आसा. 15 and 16 चॅप्टर 3 वर्स 15 and 16. तुजे विशयी सगळें हांव जाणा. तूं थंडी न्हय उनी न्हय. थंडेस वा उनुस तूं जाल्लोय जाल्यार पूण तूं थंडी न्हय उनी न्हय म्हाका शेळमुडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां. पळया शेळमुडो उनी न्हय थंडी न्हय मिडल पाथ म्हणल्यार बरी. त्या खातीर आमकां उगडापण ग्रंथांत उगडापण ग्रंथा म्हणटा शेळमुडो जावन जियोन फायदो ना. शेळमुडे क्रिस्तांव म्हूण आमकां वलोवंक ना. त्या देखून सम तेरेजा डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणटा तुवें अर्दो सांत ह्या सांतीन जावंक जायना. एकच संपूर्ण सांत जाय नातर सांत न्हय म्हूण जाय. त्या खातीर आमी केदाळाय अर्दे सांत अर्दे क्रिस्तांवपण हें आमी लेखूंक जायना. तूं क्रिस्तांव तर संपूर्ण क्रिस्तांव. शेळमुडो जावच्याक न्ही उल्हासीत सुटसुळ्याचो क्रिस्तांव जावच्याक
तुका आपोवणें दिलां. आनी अशें आसता म्हाका उडास येता आमच्यात चिकोडी इस्कालांत सेकंड बॅच आमचे ICSEंत पास जावंक आसलें आनी त्या बॅचांत लगभग 27 भुरगीं आसलीं आनी तीं भुरगीं बऱ्या तरेची कॅपेसिटी बरी आसली, शिकोवंक बरीं शिकतालीं आनी आमकां त्या वेळार एक बरें रिजल्ट हाडूंक आसलें. ह्या खातीर हर एका भुरग्याक हांव एक टार्गेट दिवन आसलो. म्हणजे केदाळा इस्कालांत हर एका भुरग्याचे ताची जाणवाय, ताची बुदवणगाय, ताची हुशारगाय आनी ताची कॅपेसिटी पळोवन हांव तांकां एक टार्गेट दितालो. तातूंत एकलो केंद्रीय विद्यालया हिंदी सब्जेक्ट शिकोवच्या बापाय सोपूत आसलो. ताची आवय त्याच केंद्रीय विद्यालयान कसलें काम करताली आनी तो आमकां येतालो सुमंत भट म्हूण आनी तो बारीक हुशार. उडें टायम ताणें शिकचें पूण ताका तकली बरी आसली, देवान ताका त्या प्रमाणे दिवन बऱ्या तरान ती ताणें चतुराय घाल्ली आनी ताका ताचें फावंडेशनूय बरें आसलें. आनी अशें आसता ताका तो म्हाका म्हणा लागलो म्हजी पर्संटेज कितली आसा. हांवें म्हळें तुवें 98% काडी जाय. एक पटी हांग काडी लागलो, वयर सकयल पळय लागलो 98 काडूंक जाता जायना म्हूण कांय ना. हाच्या पयलें दुसरे कडेन काडल्यात, ह्या डिस्ट्रिक्टान मात्र बेळगाम डिस्ट्रिक्टान मात्र काडून आतां उरल्या कडेन पुरा कडेन काडल्यात म्हूण सांगलें हांवें ताका. आनी त्या वेळार ताका हांवें सांगलें तूं एकादोळा 98% ICSE बोर्ड एग्जामांत काण दाखयशी जाल्यार तुका हांव 3 लाख रुपया एट द स्पॉट दितां. दॅट स्पॉट 3 lakhs रुपीज. त्या वेळार ते व्हडले पयशे. आनी त्या वेळार तो बारीक उल्हासीत जालो आनी म्हणा लागलो हांव ट्राय करतां. आनी हर एक दिसा हांव तेजे कडेन उलयतालो. इल्ले पेपटॉक म्हणटा आमी केदाळे. ते पेपटॉक ताका सांगूनच आसतालो ह्या प्रमाणे कर, त्या प्रमाणे कर. आनी अशें आसून ताका जायते उत्तेजनूय दिलें. पुराय उत्तेजन आमी दिता. हांव दितालो, सगळ्यांक उत्तेजन दितालो आनी सांगिल्ल्या त्या मार्जिनाक लागीं म्हणल्यार बरें. थोड्यान एक्झॅक्टली कितले तांकां पर्संटेज काडिचे म्हळ्यार 33% काडिल्ले आसात. कित्याक त्या प्रमाणे तांचे मायंड वर्क जाता. आनी हाका हांवें सांगलें तूं 98 काडूंक आसा. हर एक एग्जामा दिसाचे परत हांव उलयतालो आनी म्हणटालो तुजी टार्गेट तुका कळीत आसा आनी खंडीत जावन तूं ते टार्गेट रीच करचें जाल्यार तुका कितें हांवें बसयलां तें तुका कळीत आसा. ताका बारीक हुरूप एका तरेचें इंट्रस्ट बारी आसलें आनी घरचीं बरी इंट्रस्ट काडून घेतालीं. बरो वाचतालो, ताजो टायम बरो स्पेंड करतालो आनी अशें आसता ताणें एग्जाम बरयलें. एग्जाम बरोवन घरा वचून ताणें पुराय टॅली करून पळयतना सदांच ताका 98 लागीं आयिल्लें बगलें आनी तो बारीक रिजल्टा खातीर राखनासलो. आनी आमी रिजल्टा खातीर राखनासलो कित्याक 98 काडलें जाल्यार दॅट इज ऑल टायम हाय आनी तशें एक रिजल्ट आयलें जाल्यार इस्कालाक बारीक एक व्हरतलें नांव म्हूण चिंतून आमी ताका कितें हांवें बसयलें तें दिवंक हांव तयार रावनासलो. आनी ह्या वेळार कोणी म्हाका विचारलें तुमी इतलें व्हडलें एमावंट खंय नावन दितात. हांवें म्हळें एमावंट व्हडलें न्ही, त्या भुरग्यान एक एफर्ट्स कर न्हय त्या प्रमाणे तो आयलो जाल्यार आनी तसले पर्संटेज ताणें मॅच केली जाल्यार खंडीत जावन ते एमावंट खंय नावन म्हणून हांव वान दितालो आनी ताका जाय ते जण मेळटाले. ह्या आमच्या इस्कालान कांय उणे पयशे म्हणोनात. पयशे आसत तशें कोणाक एनकरेज करूंक दिवचे आनी कांय उणें ना. दिवचे आमी दिजे खंय धांवन हांगा धांवन पुरो बेनिफॅक्टर्स काडून दिजे म्हण कांय गरज ना. इस्कालांत तसल्या बऱ्या कार्यांक आमी स्पेंड करयत आनी स्पेंड करता आसतना त्या प्रमाणे आमच्या इस्कालांनी नंबर चडटा आसतना तेन्ना तुका इनकम ऑटोमॅटिकली येता आनी हें म्हज्या मतीन आसलें. आनी रिजल्ट येवंक राखून आसल्यार रिजल्ट आयलें आनी रिजल्ट येता आसतना पर्संटेज 96.33. कित्याक ताणें एक इंग्लीश 1 2-3 मिस्टेक केल्ले हांव पळयल्लें पूण आमी पळोवंक मात जाता आमी कांय सांगूंक जायना. कित्याक आमी अथॉरिटींत आसतना ह्या तसली जबाबदारी घेता आसतना ग्रीस्त म्हणचे जिणयेंत आमी आपुरबाय तरान थोडी निदर्शनां तांकां दिवंक आसतात आनी त्या प्रमाणे आमच्या इस्कॉलान बारी स्ट्रिक्ट आसलें. कोणेंय कांय सिंधीन करचें बरें नासलें जाल्यार आमच्या ते सेज समारांत जायतें घडटालें कित्याक थंय तें कॉमन जाल्लें. पूण आमच्या इस्कॉलांत तशें नासलें. ते जायतीं जाणां वचोन म्हणटालीं क्रिस्तांव इस्कॉलान पळया कितले आपुरबाय तरान ते चलयतात. आनी अशें आसता 96.33 ताका पर्संटेज मेळ्ळी. धांवन आयलो आनी तो म्हणा लागलो
तुमी म्हाका सांगिल्लें 3 लाख रुपया दितात म्हणून आतां 98 येवनात 96.33 आयल्यात सर 1 लाख रुपया म्हणून दिवंक जाता गे हांवें म्हळें तुका हांवें सांगिल्लें 98 कार्ड तुका कितें बसयलां तें दिता तुवें 98 सून 97.99 काडल्यार तुका दिवंक जायना कित्याक तसलें अर्दें कुरें हांगा जायना त्या खातीर हांवें एग्जाम्पल कित्याक दिलें गे म्हळ्यार आमी जायते फावटी कितें म्हणटा अर्दे क्रिस्तांव उल्हासीत सुटसुटायचे सम्याच्या मिसावांत वांटेली जाल्ले क्रिस्तांव जावच्याक आमकां आपोवणें दिलां जाल्यार आमी शेळमुडे जाता त्या देखून आमी आमची पर्संटेज 100% आमी जियेना ताच्या बदला उणें आमी जियेता उणें जियेल्या देखून आज क्रिस्तांवपणाचें मौल्यां आमी उखलून दवरूंक जावनात आमी क्रिस्तांव म्हणून समजूंक ही कश्ट मारल्यात पयलींच्या काळार तुमी पळयलें जाल्यार क्रिस्तांव ताणें रावल्यार कळटा त्या खातीर हांव आमच्या इस्कॉलान केदाळ्या म्हणटालो भुरग्यांक तूं सेंट फ्रांसीस आसीसचो स्टुडंट म्हणून तुवें रावल्यार कळत जाय तुवें नाका सांगचें म्हूण गरज ना तुजें बॅच घालून वचचें म्हूण गरज ना कित्याक तुजें डिसिप्लीन आनी तुवें रावची एक रीत आनी तुका तें कंडक्ट करची एक रीत पळयता आसतना तांकां कळत जाय हो मनीस ह्या क्रिस्त इस्काल जावन आयला हो मनीस ह्या क्रिस्तांव इस्कालांत जायतीं मौल्यां शिकला हो मनीस सदृढ तरान इंटग्रेटेड पर्सनालिटी करना आसा आज आमी जायते जाणां डायमेन्शनल मल्टीटास्किंग ह्या विशयांत चिंताव शिवाय उल्हासीत तरान क्रिस्तांवपणांत आमचे वावर बऱ्या तरान करन क्रिस्ताक साक्षी जावंक आमी चिंतिना जायत्या जाणांक आज आमी येत वर्ल्डाच्या स्पिडार वचून आसा त्या देखून कितें जाता आमी त्या प्रमाणे जाय अचीव करीत जाय नांव हाडीत जाय पूण क्रिस्तांवपण तें न्ही क्रिस्तांवपण एक विटनेस एक साक्ष त्या खातीर आमी मल्टीटास्किंग मल्टी डायमेन्शनल हातूंत पुराय इनवॉल्व जावन आज आमचें क्रिस्तांवपण खंय जियेता म्हणलें थोडे फावटी आमकां एक पंथावन जावन आसा त्या देखून कार्यकर्ते मात्र न्ही आमी क्रिस्तान आमकां धाडलां फकत कार्यकर्ते जावन तुजे सिंपल ड्युटी करना मागीर वगेत बस मागीर म्हाका रिलीजन कांय करूंक ना म्हूण सांगूंक न्हय हर एका घडये म्हणल्यार बरी तुजें जिवन त्या प्रमाणे जियोवच्या खातीर ताणें तुका आपयलां अर्दें कुरें जिवन जियोवंक आपोवना तिसरे तरांत आमी क्रिस्तांव जेणी अशें जियेत म्हणटा मिशनरी क्रिस्तांव म्हळ्यार उल्हासीत मिसांव काम करचें दे आर क्रेजी फॉर द मिशन वर्ल्ड दे आर क्रेजी फॉर द मिशन वर्क आनी त्या प्रमाणे उल्हासीत तरान करचें जेजू म्हणटा लूज युअर सेल्फ इन ऑर्डर टू गेन तुकाच तुवें उगडोवन घेवंक आसा तुवें आपणायचें तर पूण आमचो वर्ल्ड कितें म्हणटा आमचो वर्ल्ड म्हणटा तुवें व्हडपण आपणाय जाय वयर वयर वचो जाय वयर वयर वचो जाय मेटां चडत जाय यू शूड रीच द हायट म्हूण सांगता पूण स्वामी कितें म्हणटा कलतेपणांत डिसेंडींग ऑर्डर संवसार म्हणटा बी इन द असेंडींग ऑर्डर पूण स्वामी म्हणटा कलतेपणांत आपुरबाय तरान डिसेंडींग ऑर्डरांत आमी जियोंक जाय त्या खातीर ताणें म्हणलें आसा जो कोण आपणाक वर्तो करून घेता तो कालतो जातालो जो कोण आपणाक कालतो करून घेता तो वर्तो जातालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मगचेनो आमी कितें मिसांवाचे क्रिस्तांव उल्हासीत मिसांवाचे क्रिस्तांव म्हणटाना ते क्रिस्त लागीं वेतात ते क्रिस्त सांगात एक जावन आसतात फकत थोडो वेळ मात न्हय थोड्या गरजेक मात न्हय हर एका वेळार ते क्रिस्त लागीं वेतात क्रिस्ता कडेन मागतात क्रिस्ताच्या वर्त्या जिवितांत ते आसतात त्या खातीर तांचे थंय पवित्र आत्म्याची तान आसा जाय म्हणटा स्वामी जेजू जे कोण उल्हासीत तरान आपलें जिवन जियोंक आशेतात तांचे थंय पवित्र आत्म्याची तान आसा जाय आनी ती पवित्र आत्म्या दे शूड टच फॉर द होली स्पिरीट एंड तसली पवित्र आत्म्याची तान आसा तर संपूर्ण तरान उल्हासीत जावन खरें क्रिस्तांव जिवन जियोंक जाय जाल्यार कृपा तांकां घेवंक
देवूच आदार जाता. त्या खातीर आमी म्हणटा ते क्रिस्ता लागीं वेतात. क्रिस्ता लागीं कित्याक वेतात? क्रिस्त जावन त्या प्रमाणे सकत घेवच्याक, क्रिस्ताचो अनुभव जोडच्याक, क्रिस्ता संगत आपलो संबंद बरो करून घेवन त्या प्रमाणे जियोवच्याक ते तान येतात आनी बूक येतात. त्या देखून ही बूक आनी तान ह्या संवसाराची न्ही, ही बूक आनी तान त्या सम्या सांगता मिसावांत एक जावची. दुसरें, तांचो मोग उल्हासीत तरान हर एक लागीं मेळटा. पार्शालिटी ना, डिफरन्शिएट ते करनात. ताच्या बदलाक इम्पार्शल हर एकल्या कडेन ते उलयता आसतना बऱ्या तरान उलयतात. हर एक लागीं आपल्या जिवनांत ते घेतात. हो मनीस म्हाका न्ही, तो मनीस मात म्हाका म्हणलें ते एक चिंतप ते आसना. असो एक अनुभव हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक अशें आमचे थंय घडटा गे म्हळ्यार जायतो लोक तुजे लागीं येता आसतना त्या लोकांची गरज तुका कळीत ना. पूण त्या लोकांक सांगता आसतना तुजे कान तुवें नीट दवरून आयकले जाल्यार तेंच पावता. कित्याक जायत्या जाणांक आज सांगोंक, जायत्या जाणांक तांचे कश्ट उसारूंक कोणा कडेन उसारचें म्हण कळीत नासल्या देखून ताका परिहार मेळना. त्या देखून आमच्या लागीं आयिल्ल्या लोकांक हर एक लागीं आमी बऱ्या मोगान मानूंक आसा. हर एकली आमचींत. त्या देखून एकलो हो म्हजो कास, हो म्हज्या कुटुंबाचो, ह्या म्हजो लागशिलो, ही म्हजे पयसिली ना. एका मिशनरी उल्हासीत क्रिस्तांवाक हर एकलो एक जावंक पुरो. थोड्यांची जिणी बरी ना, खोटी जिणी आसा, पूण ताकाय आपल्या बरेपणांत ताचें खोटेपण काण उडोवंक प्रेरीत जावची जिणी क्रिस्ती जिणी जावन आसा. आनी अशें आसता आमी हर एकल्या थंय मोग पासारूंक जाय. हर एकल्या जेजून पळय इतल्या अपुरबाय तरान जेजू आपल्या परगट जिणेंत हर एक लागीं मानून घेतलो लागलो. कोणाक ताणें ना म्हणोना. इतले कठोर आसले ताका ते जीवशी मारूंक राखल्या जुदेवांक सयत ताणें केदाळाय खांडेम करूंक ना. ताच्या बदलाक तांच्या पैकी जायत्या जाणांक बरें केलें. ताका हो तो म्हूण ना, ताका हर एकलोय तासो जावन आसलो. इग्नेशियस ऑफ लॉयला कितें म्हणटा? दिवचें फाटी एक्सपेक्ट करिनासतना. जायते हांवें दिवचें फाटी एक्सपेक्ट करिनासतना. म्हजो वावर हांवें करचो कित्याक त्या वावराद्वारे जायतें बरेंपण हेरांक जावचें आसा. त्या वावराद्वारे म्हाका बरेंपण जावं दी म्हण न्ही, त्या वावराद्वारे इतरांक बरेंपण जावं दी म्हण मागचें जावन आसा. फ्रांसीस आसीस आपल्या पीस प्रेयरांत त्याच शांतीच्या मागण्यांत म्हणटा दिवच्यांत आमी घेता. दिवच्यांत आमी घेता. आमी तें दिवंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी दिता आसतना देव आमकां यथेश्ट मापान दिता. त्या देखून थोड्यांक एक प्रवृत्ती इतली बरी आयल्या की जायते ते वांटून घेतात. आपणाकच जाय जें आमकांच जाय जें म्हूण आमी दवरलें जाल्यार ते केदाळ आमी सॅटिस्फायड जावंक जायना. ताच्या बदलाक वी आर पीपल ऑफ मिनिमम नीड्स, नॉट द मॅक्सिमम नीड. मिनिमम नीड आसतना सगळें बऱ्या तरान सांबाळूंक जाता. त्या प्रमाणे फ्रांसीस आसीस आपल्या जिवनांत सगळें ताणें सोडून दिल्लें जावन आसा. कांयच ना. त्या खातीर ताणें जेजून सांगलें ती उतरां बऱ्या तरान तो घेता. लुकाच्या वांजेलांत 3रो अध्याय 9 वळीन तो म्हणटा, जेजू म्हणटा, तुमी तुमच्या मिसांव कामां वता आसतना दांडो जावं, चेरी जावं, बुती जावं, मोचे जावं खंयचें व्हरचें न्हय. कित्याक तें सकट तुका एक क्लिप्पींग जावन आसा, तें सकट एक जडाय जावन आसा. त्या खातीर असली जडाय घेवन तुका वयच्याक न्ही, तुमी जडाय विणें थंय वचोंक जाय. जडाय सगळी तुमची काण तुमी दवरूंक जाय. त्या खातीर मॅटिरियल रिचनेस, मॅटिरियल्स गुड्स थोडे फावटी आमकां देवा तवनी पयस व्हरूंक सांगता. आमी आमचे कडेन आशिल्लें व्हडलें म्हूण चिंतून त्या प्रमाणे आमचें जिवन मांडून हाडटा आसतना आमी कालते जायना, आमी व्हडपण लेखता. आमी पळयलें मोरी मायेच्या जिवनांत अपुरबाय तरान तिणें म्हळें आय एम द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड. आय एम द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड म्हणटा आसतना तिणें व्हडपण लेखूना. ओ आपण देवाची आवय जाता, माता जाता म्हण तिणें लेखूना. ओ म्हाका देवान विंचला म्हण तिणें लेखूना. तिणें संपूर्ण तरान आपणाकच दिलें आनी म्हणूंक लागलें आय एम द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं दी. साकार ना
साकान तितले लो ती गेल्ली जावन आसा उरले पळयलें जाल्यार तिका उंचायेक दवरून उंचायेक मान करीत आसलो पूण मोरी माय संपूर्ण तरान आपली कुशीत देवाची खुशी करून घेता आनी म्हणटा आय एम द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड. तुज्या हातांत कितें करूंक आसा त्या प्रमाणें कर. सोमी त्यात कुर्सार कळोन मरता आसतना सोम्यान हाक बोब मारून देवा कितें आमकां सांडलाय म्हणून ही काल्स म्हजे तो निवार, ही काल्स म्हाका नाका, हे कश्ट म्हाका नाकात, हे वळवळे म्हाका नाकात म्हणून तो बसोंक ना. सांगलें वय ही काल्स म्हजे तो निवार, म्हजी खुशी न्ही भगत तुजी खुशी. आनी त्या खातीर क्रिस्तांवचिणी सोम्याच्या जिवनांत वांटेली जावचें जावन आसा. क्रिस्ती जिणी सोम्याच्या प्रामाणपणांत आमी वांटेली जावन आसा. क्रिस्ती जिणी सोमी कसो जियलो आनी ताका रुजवात आनी साक्ष दिवच्याक आमच्या करण्यांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या मोगांत, आमच्या जिविताद्वारी आमी प्रगट करूंक आसा. त्या खातीर हांव केदाळ्या भुरग्यांक म्हणटालो कोणेंय तुका पळय लक्षण तूं खंयचेच घालचो म्हण कळत जाय, कित्याक ती स्टँडर्ड तुवें मेंटेन करीत जाय. तशें जाल्यार इंटेग्रिटी तुजें थंय आसा जाय. तुवें चलता आसतना, तुवें तें खंयच्या कॉम्पिटिशन वता आसतना तुजें डिसिप्लीन, तुजें वे ऑफ प्लेईंग, द वे ऑफ ड्रिबलींग, द वे ऑफ कंडक्टींग युअर सेल्फ शूड रिवील दॅट यू आर फ्रॉम इस्कूल. कित्याक तशें जाल्यार एक शिरोनामे आमच्या इस्कॉलाक या आमच्या संस्थ्यांक आसा तर खंडीत जावन अपुरबाय तरान आमचे संस्थे मुखार येवंक शकतात. मात्र न्ही आमी ह्या संवसारांत आसतना खंयचे तरेचे क्रिस्तांव आमी जावयेत म्हणून पळयल्लें जावन आसा. हे 3 तरेचे क्रिस्तांव आमी जावयेत म्हणून पळयत आसतना मर्सिनरी क्रिश्चन्स फकत कामा पुरतो मामा मात्र. दुसरे फंक्शनल क्रिस्तांव कार्यकर्ते मात्र. तांकां धाडला, तांकां इतल्या वेळा त्या संघांत आसा जाय, त्या खातीर ती त्या संघांत आसात. एखादो वेळा तांकां त्या दिसाचो सांबाळ तुमी वचनातले आमी दिता म्हळ्यार बिलकूल ती वचना. कित्याक तांचें काम जस्ट कार्यकर्ते तितलेंच. मागीर तांकां तें पडोवन वचोना. मागीर ते क्रिस्ती मावल्या आनी ते आमचे सोशल वर्क सेंटर म्हूण तांकां तें पडोवन वचना. ताच्या बदलाक तांकां कशें जाय त्या प्रमाणें ते वेतात. आनी 11 क्रिस्तांव जावन आसात मिशनरी क्रिस्तांव, मिशनरी क्रिश्चन्स. आनी आमकां हर एकलो की मिशनरी क्रिस्तांव जावंकूच आपणें दिल्लें जावन आसा. शेळमुडे जावंक न्ही. हून या तंड, हून जाल्यार हून जा, तंड जाल्यार तंड जा. कित्याक मोदगात आमी रावन हांव तें करता हें करता म्हणोंक जायना. मोगीचे भावन आनी बेडीनो पळया परत तुमचें जिवन खंय आसा म्हूण पळया. खंयचे तरेचे क्रिस्तांव आमी जावंक जाता की पळया. मर्सिनरी क्रिस्तांवगी, फंक्शनल क्रिस्तांवगी या मिशनरी क्रिस्तांवगी म्हणून आमी तें पळोवचें. आनी एखादो वेळा आमी त्या 3rd मिशनरी क्रिस्तांवांच्या लायनीर नांव तर बेसाडया या आनी खरेपणान आमची जिणी जियोवया. विनोद गंगोळे यांच्या टिमाक आनी आमी सर्वांकी तुमकां सर्वांकी जायते बरे आशिर्वाद हांव मागता. देव सदांच तुमकां राखून दी, तुमकां पोसून दी, ताच्या अमली रक्तान तुमकां धुवन काडून दी. चडांत चड मोपान ताच्या पयस सकत तुमचें तें वाडोवन दी. आनी तस्सो जेजू तुमच्या सदांच राज करून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.